तुमी हालींच राजीनामो दिला हय. अशें आतांच आयकलां. तुमचे भितर अंडरस्टँडींग करून तुमी दिला अशें कांय लोकांनी म्हाका सांगलें. तुमची कारकिर्दी कितलीं वर्सां तुमी सरपंच पद भोगलें आनी कारकिर्दीन तुमी कितें केलें? म्हाजे कारकिर्दी हांवें 2 वर्सां 8 म्हयने अशी सरपंच पद भोगलें हांवें. आनी कामां म्हणल्यार जायतीं कामां जाल्लीं आसा आमची आनी अर्दी कामां ऑन द वे अशी म्हणपा येता जावची आसा. उदाहरणांत उदाहरणाक सगळीं वॉर्डांनी जाल्ली आसात. वॉर्ड वायज पळोवपाक गेले जाल्यार जशी म्हाज्याच वॉर्डाक धरली जाल्यार ज्या ज्या जाग्यांनी रिटेनिंग वॉल्स जाय आशिल्ल्यो थंय रिटेनिंग वॉल्स जाल्ले आसात आनी थोड्यो प्रपोज केल्ल्योय बी आसा ज्यो बेगीन जातल्यो. मागीर कम्युनिटी शेड खंय जाय आशिल्ली थंय केल्ली आसा. मागीर अंडरग्रावंड केबलिंगूय जाल्लें आसा. फूल लोली गांवांत जाल्लें आसा. तशेंच ज्या ज्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर जाय आशिल्ले जे लायटी लागून आमकां खूब त्रास जाताले. फ्लक्च्युएट जाताली लायट, ताका लागून ट्रान्सफॉर्मराची गरज आशिल्ली थंय ट्रान्सफॉर्मरूय जाल्ले आसात. आनीक रस्त्याचो जो आसा हॉट मिक्सिंग तें बेगीनच जातलें. आनीक जायती आमची कामां आसा जावपाची. मॅडम तुमी पयर हालींच एक लोलयें गांव सौंदर्यीकरण करचो ह्या खातीर फावंडेशन तेजे बद्दल फावंडेशन स्टोन जाल्लें आसा आनी काम बेगीनच्या बेगीन सुरू जातलें. थँक्यू. हांवें हालीं राजिनामो दिल्लो आसा. म्हाजो टर्म सोंपलेलो म्हणटकीर हांवें तो आतां राजिनामो दिवपाक हें आशिल्लो म्हूण दिलो. तशेंच 4 तारीख म्हणल्यार हांव एक्टींग सरपंच आसा. तेजे नंतर दुसरो सरपंच इलेक्ट जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.